मोगाचे न्हू आज हांव प्राचीत काळ देवाच्या कृपेचो काळ आरंभ करता. आमच्या जिविताचेर गुंडायेन दिश्ट घालन अंतस्करणाची सारकी वरवणी करन जिनी बदलून देवा सशी फाटी येवंक हो आयन वेळ. आयची देवस्तुती आमच्या भक्तीच्यो करण्यो देवाक मानोवचे परी आदारूंक आपोवणें दिता. प्राचीत काळार आमी आदारच्यो भक्तीच्यो करण्यो म्हज्या देवा आनी पेल्या मदले मोडुलो संबंध परत जोडूंक आमकां कृपेचो काळ जाव म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सर्वेस पोरा मोच्या बलवशा कित्याक तूं भोंवता करता. भितर जावन हांव लालेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. गोवे तूं शेळ्यां सरयता शेळी मुझो पसकता. तुझे काम हांव पयस पावतना फाटी हात येडाक दवरता. अचल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या बलवशान कित्याक तूं भोंवता करता. हांव लालेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. ह्या मिसाची ते सवाया परी आसात. अर्गां बलिदान जावन भेटयता जुलियाना डिसोजा, तशेंच सर्व गरजेवंत आत्म्यपासत भेटयता यवान्ने फ्रँक, देवादीन मार्सेल रोड्रिगसच्या आत्म्याक भेटयता आयवन ॲग्नेस रोड्रिगस आनी कुटाम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तताई मोगाच्या भावानो आनी भयणो, आज सिंजीचो बुधवार आनी आज तावन आमी परतो काळ कृपेचो काळ आरंभ करता. प्राचीत काळ जियेवन क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करन ताच्या पुनर्जिवनपणाचे ते दबाजीक फेस्त आचरण करूंक तयार जावचो हो काळ. आमची क्रिस्ती जिविताक भरपूर कृपा मेळचे खातीर आमचे क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ताच्या मोगान भरचे खातीर ह्या काळांत आमी मागण्याद्वारे उपासाद्वारे आनी पेल्याच्या सेवेद्वारे आमी जियोंक आसा. हो उदास करून सदांच आमी बरें जिवीत जियोंक क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक ह्या काळार आमी आमच्या तांकी प्रमाणे आमी सदांच वावुरया. ताका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दामून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडवण आमी आसरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतेवन कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
जॉयल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून रुदान करून आस्का सुस्का सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपले मौन बदलीत सुरसुरत आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवान अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुत्तरी वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया. मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा, दुदाच्या बाळका पर्यंत. न्हवरो आपलें कूड सोडूंक आनी व्हंकल आपलें पलंग. दार मंटप आनी वेदी मोदें याजक आनी मणयारी रुदान करूंक आनी म्हणून, सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजांक केन्याक पातक जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो केबडायो करिन्या जावं तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्वर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकूट केली. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडपकार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. काकूतारा देवा मुझी काकूट कर. बोकणवळ्या देवा मुझे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पदकांच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजे वय तुजेरच हांव सुखला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केला. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन मुझे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस सोडय नाका. तुजो पवित्रत्मो मुझे ताम काड बरी नाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता
महिमे पवित्राया आज तुमची काळजा दारुण करी नाकात मगर सर्वेस परासो ताळो आयकाया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजून आपल्या शिसांक मुळे तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सिरगींच्या बापालागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका कपाटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शबासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सर्केंच भोंगयतात खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामोळ धू अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देवाचें उतार हे वाकणी तुका ख्रिस्ता गुप्तीन पळयल्लो तुजो सर्गीचो बाप तुका प्रतिफळ दितलो ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो हर एक मनीस ह्या संवसारांत वावुरता आनी आपणाच्या वावराक जगतो प्रतिफळ मेळ जाय म्हूण हर एकलो मनीस आशेता जावं एक खेळगाडी जर तर तो धांवता जाल्यार वा कसलोय खेळ तो खेळटा जाल्यार ताका पयलें इनाम मेळ जाय म्हूण जावन आसा ताची आशा कोणूच आपणाक इनाम नाका म्हूण धांवना आपणे फस्ट येजय आपणाक इनाम मेळ जाय आपणे धांवल्ल्याक म्हाका प्रतिफळ फावो जाय म्हूण आशेता हर एक व्यक्तीक काम करता आसतना आपणाक सांबाळ मेळोंक जाय बरो सांबाळ मेळोंक जाय म्हूण आशेता जर तर आमी हेरांक बरें करता दान धर्म करता तांतूय आमकां प्रतिफळ फावो जाय म्हूण आमकां आशा जावं प्रतिफळ देवातावन वा प्रतिफळ मनशांतावन हांव बरें करता जाल्यार हांव बरें जिवीत जियेता जाल्यार हेरांनी म्हाका बरें म्हळ्यार म्हाका खुशी जाता हेरांनी बरें म्हणा जाय
हेरांनी म्हजे विशयांत बरें उलयचें म्हणली आशा आमकां आसा. तशेंच बरें करता आसतना देव म्हाका आशिर्वाद दितलो, देव म्हाका उदंड मापान दोडत्या मापान दितलो म्हणली आशाय आमकां आसा. अशें हर एक मनीस प्रतिफळाक आशेता. ह्या प्रतिफळा विशयांत पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां जायतें वाचूंक मेळटा. तशेंच रब्बानीक शिकोवन ह्या रब्बीच्या शिकोवणेंत आमकां ह्या प्रतिफळा विशयांत आयकूंक मेळटा. म्हणजे जुदेव लोकांक प्रतिफळ जोडचो, देवातान आशिर्वाद जोडचें, प्रतिफळ जोडचें ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक हें सर्व म्हत्वाचें आनी गरजेचें. देवाक मेसवचें तसलें जिवीत जिवोवचें. आनी जर तर हांव देवा प्रकार देवान सांगल्या प्रकार हांव जियेता, ताच्या उपादेशा प्रकार म्हजें जिवीत हांव जियेता, तेन्ना खंडीत जावन देव म्हाका ताचो प्रतिफळ दितलो ह्या संवसारांत आनी फुडल्या जिवितांत तो फावो करतलो म्हणून हर एक जुदेव हें चिंतलो आनी त्या प्रकार जियोंक तो प्रयत्न करतलो. आनी त्या पासत हर एक जुदेव देवाचे उपादेश जावं ह्या तांच्या धर्माचे कसलेय कायदे जावं ते सुखान आसतना ते पाळटले. सुखान आसतना पाळटले कित्याक म्हळ्यार देवातावन आशिर्वाद जोडचे खातीर. एक भाग्यवंत जुदेव जर तर तो उपादेश पाळटा, देवाच्या नियमा प्रकार रेगरा प्रकार आपणाचें जिवीत जियेता, तेन्ना तो आशिर्वादान भरलो जाता. ताका प्रतिफळ रिवॉर्ड इनाम देवातान फावो जाता. पूण एका पातक्याक तो देवा मुखार रीणकारी जाता आनी हे रीण ताणें फारीक करूंक आसा. आनी देवान तेंच्या शिक्षे मरिफात हो रीणकारी हे रीण तो फारीक करता जावं ह्या जिवितांत ह्या मुखल्या फुडल्या जिवितांत. आनी अशें रीणकारी जावन आसलो तेन्ना रीण फारीक केल्या शिवाय ताका सर्गींचें राज फावो जायना हें चिंताप जुदेवांत थंय आसलें. आनी देखून हर एक जुदेव देवाक मेसवोवचें मानवोवचें जिवीत जियोंक ते प्रयत्न करतले. पूण जायते फावटी ते संवसाराक मेसवोवचें तसलें जिवीत जियेतात आनी देवाक तांचें जिवीत मेसवाना. आनी तेच देखून जेजू तांचें खंडन जायते फावटी करचें आमी नव्या सल्ल्यांत आमी आयकता. पळय, जुदेव चिंतपांत प्रतिफळ म्हळ्यार तांणी सदांच देवातावन आशिर्वाद जोडचे ह्या संवसारांत आनी मुखल्या संवसारांत मुखल्या जिवितांत. पूण जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता प्रतिफळा विशयान जायते तो उल्लेख करता. आयच्या वांजेलांत साबार फावटी सर्गीचो बाप तुमकां प्रतिफळ दितलो. सर्गीच्या बापाक तुमी मेस्वाचें जिवीत जियेल्यार तुमकां ताचें इनाम फावो करतलो म्हणलो तो आमकां आज उल्लेख करता. तर जेजूच्या दृश्टेंत प्रतिफळ म्हळ्यार कितें? जेजूच्या दृश्टेंत रिवॉर्ड म्हळ्यार कितें? जेजून जायते फावटी सांगलां जें कितें तुमकां फुंक्याक मेळना फुंक्याक तुमी दिया. एका वाटेन प्रतिफळाक आशे नाकात, राखून राव नाकात. आनी कडेन तो सांगता आमी फकत सेवाक मात्र जें कितें आमकां करूंक सांगलें तें आमी केलां. दुसरें कसलेंच आमी आशे ना. आमकां सांगलें काम आमी करता. अशें म्हणच्या जेजूच्या दृश्टेंत प्रतिफळ म्हळ्यार कितें? प्रतिफळ म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत हेरांक बरें करचें, मागण्याचें जिवीत जियोवचें, सदांच रुली आनी रेगुलो पाळण जियोवचें. अशें जियेल्यार आमकां देव आशिर्वादांनी भरता, आमी ग्रेस्त जाता, आमकां ह्या संवसारांत जायतें सर्व मेळटा म्हणून आशेन जियोवचें गी. वा असल्या प्रतिफळाक आमी आशेन जियोवचें. खंडीत जावन देवाच्या दृश्टेंत प्रतिफळ म्हळ्यार जेजूच्या दृश्टेंत प्रतिफळ म्हळ्यार हें न्हय. जेजूच्या दृश्टेंत प्रतिफळ म्हळ्यार रिवॉर्ड म्हळ्यार आमी आमच्या सर्गींच्या बापाची खरी भुरगीं जावचें, भाग आमकां फावो जावचें. आमकां ह्या संवसारांत जायते आशिर्वाद मेळटात, जायती क्रेस्तकाय मेळटा, हें प्रतिफळ न्हय. भागार
आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना जर आमी बापाची खुशी करता, जर आमी जेजून दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेन चलता, तेन्ना आमकां त्या देव बापाची भुरगीं जावन जिवोवचें तसलें भाग आमकां तो देव फावो करता आनी हेंच आमचें इनाम होस जावन आसा आमचो प्रतिफळ. It's a greater capacity to love so as to become more like the Father. केन्ना आमी जेजून दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलता, जेजून शिकयल्ली ती शिकोवन आयकून त्या प्रकार आमी जिवंक प्रयत्न करता, तेन्ना आमचे थंय देवाचो संपूर्ण तरान मोग करची एक कॅपॅसिटी, एक बळ आमचे थंय येता आनी अशें आमी संपूर्ण बापा बरी जावंक पावता आनी हेंच जावन आसा आमचें इनाम. तर प्रतिफळ म्हळ्यार आमकां फावो जावचें इनाम जावन आसा आमी बापा सारके जावचें. ह्या संवसारांत, फुडल्या संवसारांत मात न्हय, ह्या संवसारांत आमी बापाचे मुखामळ जावंक जाय. कशें जेजू ह्या संवसारांत बरें करीत गेलो, बरें शिकोवन गेलो आनी म्हळ्यार कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. जर तर आमी सदांच देवाची खुशी करून बरेपणान ह्या संवसारांत आमी जियेता, आमी बापाचे मुखामळ ह्या संवसारांत जाता आनी हेंच वर्तें भाग, हेंच वर्तें दायज आमचें. आनी हें दायज आमकां जेजू दिवंक खुशी व्हरता आनी हेंच जावन आसा प्रतिफळ आमकां बापान दिवचो तो. तर हो प्रतिफळ आमी कशें जोडचो? जेजूस आमकां 3 वाटो दाखयता. पयल्यान मागणें, उपास आनी दान धर्म. ह्या 3 वाटांनी आमी बापाची खुशी करयेत आनी ह्या 3 रितीचें जिवीत जर तर आमी जियेता, आमकां सर्गेच्या बापाचो प्रतिफळ फावो जाता. म्हणजे आमी त्या बापाची खरी भुरगीं ह्या संवसारांत जावन जियोवंक आमकां तें वर्तें भाग फावो जाता. मागण्या द्वारे आमी देवाचो मोग करता आनी अशें आमी देवा थंय, आमच्या बापा थंय आमचो संबंद आमी घट करता, सरको करता. उपासा मरिफात आमचेच थंय आमी आमचो आसलो संबंद आमी बरो करता, आमकांच आमी कोण म्हणलें वळखता. जर तर हांव वायट वाटेन वचून आसा, म्हजे थंय हांवें उपास करच्या मरिफात हांवें सारके वाटेक येवचें, म्हाकाच हांवें वळखुचें आनी अशें म्हज्या कुडीक हांवें दंडवणी करच्या मरिफात हांवें म्हजे थंय आसलो संबंद सारको करचो. आनी तिसऱ्यान दान धर्म, पेल्या थंय हांवें मोग दाखोवचो, पेल्या थंय म्हजो संबंद सारको करचो. ह्या 3 संगतींत आमचें क्रिस्ती जिवीत आटापून आसा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ती जिवीत सगळें संबंदाचें जिवीत आनी हे संबंद आमी सारके करूंक आसात. आनी ह्या प्राजीत काळार आमचो वावर इतलोच, आमचे संबंद आमी सारके करचे देवा थंय, पेल्या थंय आनी म्हजे थंय. तेन्ना आमचें कुटुंबा जिवीत बरें जाता, आमचें समाजीक जिवीत बरें जाता, आमचेंच जिवीत बरें जाता आनी अशें आमी संतुश्ट व्यक्ती जावन शांततेचे दूत जावन ह्या संवसारांत जिवचें तसलें भाग आमकां फावो जाता. आनी खंडीत जावन आमकां मेळचो प्रतिफळ हो तो जावन आसा बापाची भुरगीं जावन आमी जियोवचें आनी मोग करूंक आमकां कॅपॅसिटी मेळची, मोग करूंक आमकां बळ मेळचें. तर बापाचो मोग ह्या संवसारांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेंत आमी वांटूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमेन. दायकन उबे रावात. आतां आमी सेंकवेच्या स्विकार करच्या गोबराचेर आमी आशिर्वाद मागया. भाव भयणीनो, प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता.
ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतेन आमी मागया. देवा आमच्या बापा, पातक्यांचें तुका मरण नाका, बागार पाताक रोडोवन ती तुजे सरशी परतल्ली तुका जाय. आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी आतां आमचेर घेवंक वेतांव त्या गोबराचेर कनवळायन तुजो आशिर्वाद घाल. आमी धूळ आनी धुळींत आमी परतून वेतेल्याव हे वळखून प्राजीत काळाची दंडवण उर्बेन सांबाळूंक आमची खुशी. हे दंडवणे वरवीं आमची पातकां बोगशी आनी पातकांतली नव्या जिविताक बुटोवन तुज्या पुता सारकी आमी जायशें कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी आज हो सिन्स घालता आसतना आमी म्हणचे प्रार्थना जावन आसा. प्राजीत करात आनी शुभ वर्तमान भवर्तान मानून घेयात. वा उगडास्तोर मनशा तूं धूळ आनी परतून तुजी धूळ जातली. हे आमी भक्तीपणान नियाळया. आमी कोण म्हणलें वळखून घेवया आनी आमी शुभ वर्तमानाची मनशां जावन व्यक्ती जावन जिवंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र रिती वेळार आमी भक्तीपणी मागया. आज आमी सिंज कपालाचेर घालते हांव बगार आमी चिमटेन धरन आमी आमच्या तळबेचेर तुमच्या तळबेचेर आमी शिंपडायतले हांव कोवीड नियमा प्रकार आमी हें करचें जावन आसा. Moga sagora, askat pausakati, Bokshimaka सर्वेश्वरा, रूप तुझे विद्रूप केला, ओगडायला सगळे मोच्या अंकारा, वाढते सानाया अंकारा, एक पावटी म्हाका पाय घरा, परत एक अवकाश दी, बापा मोच्या मोगा सागोरा. उघड डोळे मुझे एकच घडी, उदारपण तुझे पळेवी, उघड डोळे मुझे एकच घडी, उदारपण तुझे पळेवी, कान ऐकून तुझी काळजा उडी, दारुण मन मुझे मोवाळून घे, कान ऐकून तुझी काळजा उडी, दारुण मन मुझे मोवाळून घे, परत अवकाश दी, बापा मुझ्या मोगा सागोरा, अस्कत हांव सकती, मोक्षिमाका सर्वेश्वरा, रूप तुझे विद्रूप केला, ओगडायला सगळे मुझ्या अंकारा, वाढते सानाया अंकारा, एक पावटी म्हाका पाय घरा, परत अवकाश दी, बापा मुझ्या मोगा सागोरा. देवाय मुझे तू
तुझो कुर्पेशिवो तुका से काळिस्ताने दी देवोय मोजे तुझो कुर्पेशिवो तुका से काळिस्ताने दी नीचे वाक मुजा दीते को खुशी मुझी तुका सरणे दी नीचे वाक मुजा दीते को खुशी मुझी तुका सरणे दी परत ये अवकाश दी बापा मुझा मोगा सादोरा अस्कत हाव सकती मोक्षी माका सर्वेश्वरा रूप तुझे विद्रुप केला होगडायला सगळे मोच्या हंकारा वाढदिसाना ह्या अंतकारा एक पावटी माका पाय करा परत ये अवकाश दे बापा मोच्या मोगा सादोरा Teiken ubi răvată, बावडतची प्रार्थना मोगाचेनो प्राजित काळ कुरपेसो काळ जावन आमकां फोव केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दित आसतना ह्या काळार कुरपेचें जिवीत जिवच्याक आमच्यो गरजो आतां आमी बापा मुखार दवरया बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी प्राजित काळाचो कुरपेसो स्पिरीत बगून मागणे उपास आनी दान धर्माच्या विधाना मरिफात फळां भरीत आनी अर्थ भरीत तृप्तेचें जिवीत तांच्या बेसान जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राचें आडाळतें चलयतल्या मुखेल्यांनी लोकांच्या समस्यांक स्पंदन करूंक आनी तांच्या मुळाव्या गरजांक आदार दिशें निस्वार्थी मनान वावर करूंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक विविध पिडेंत कश्टांच्यांनी जेजूच्या कश्टां मरणाचो उगडास काडटना जेजूचे कश्ट नियाळन तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक बोळ आनी मतीचें समाधान तांकां लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक समेस्त युवजनांनी प्राजीत काळाचो मातू समजून शेगुलीं जिवीत रुपीत करन कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावून पवित्र सभेची बळादीक हातेरां जायचें तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो उपास मागण्यो आनी दान धर्म भायले देखी करिनासतना अंतरीक बदलावणे खातीर म्हज्या देवा आनी पेल्या संगी बरो संबंद जोडूंक प्राजिताचो काळ आमकां कुरपेचो काळ जावं म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या खासगी गरजा पासत आमी मागया सर्गींच्या बापा तुजे मुखार दवरली आमची प्रार्थना तूं मानून घे हो प्राजीत काळ फळादीकपणी करचूंक आनी संतोश भरीत काळजान तुज्या पुताचें पास्क संभ्रमूंक आमकां दयेन फोव कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन स्वीकार कर सोमिया हे फूल जी मोच्या सुखाचे धुळीत पडोन वेच्या पयले कर तूं ते तुज्या मोगाचे दैवीक फुलां जिल्ल्यांत तुज्या सैमीक जिणये वरवीं मोच्या दैवीक फुलां जिल्ल्यांत तुज्या सैमीक जिणये वरवीं मोच्या स्थान केलींच पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल
मुलुकाचे धुळी पडों वेच्या पयले कर तूं ते तुझ्या मोगाचे म्हज्या मोगाळ भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वीस करून घालून घे कनवळ्या बापा प्राजीत काळाचे सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दबाजान समर्पितांव प्राजिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दांबोवंक आमकां बळ दी आनी आदार दी अशें पातकांतलें नितळ जावन जेजूच्या कश्ट मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस प्रार्थय भारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कसो गोट संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मौन रचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडितां आमी संभ्रमतांव ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायतांव पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करचें हें रगत पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so gut pergetuya. तुझ्या गुरुसारी पुनर्जीवन होण्यापूर्वी तुवे आमकां सोडलाय सोनिया संसाराच्या सर्वंगारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो बुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटा पावल आमच्या गवळी बापानी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टेगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन सुजेतीचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले मोक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परबाने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मगोसन एकवटाचो गुटसावन एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पेल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुझे वचन आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान आमकां भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा कैसर वचूं हांव सोदूं खरोच वाट. तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उरता. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू
मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा Sodum karo mai pas tu sist mozo somia tu zomo mozo swas Heisa mosuha Sodum karo mai pas tu sist mozo somia tu zomo mozo swas Jesu moja deva Jesu moja raya Jesu mucha jiva mucha deva mucha selva प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा प्राजित काळाची आमची दंडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखात मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन थोड्यो कोळ्योवण्यो आज फेब्रुवारीची 17 तारीख पवित्र सभा सिंधचो बुधवार म्हणून आचरण करता ह्या दिसा तावन खरेंच आमी आराम करता सिंधच्या बुधवारा दीस म्हणजे आयच्या दिसा उपास करूंक आनी मास कांय नासतना रावूंक आमकां कायदो आसा 18 वर्सां वयल्यांक आनी 60 वर्सांच्या भितरल्यांक हो कायदो अन्वय जाता आज सांजेर 6 वरांक मीस आसतलें कारिज्माच्या हर एका शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट उपरांत मीस आसतलें हर एका शुक्रारा सांजेर कारिज्माच्या हर एका आयतारा सांजेर 5 वरार कुर्साची वाट आनी उपरांत मीस आसतलें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं आमेन ओसोनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुकार Deva dăia ca curtișa, Mogăs papa mogacea, Papăi mono arvanata, Burgea tucea sodnaka, Jesu, au făcut mata, dito noi mon patieta, sărmo
Jésus, au cult magta, vidoloi mon patietan, sermoci patka cantarta, ai shanti sakat sangha. Mohan Buddha Sowe, Mohan Maria Shivadi Waka. Băgăm cu săciturbe, de vărăm cam ce de v-am ținut să mă Bapace, Putace, în